नमस्कार. डिचोली बाजारात एक बारीकशा हॉटेलान उजो लागलो आणि त्या शॉपाचें नाव फूड कॉर्नर आसा आणि त्या उजो लागपाचें कारण म्हणजे थंय विजेचो शॉर्ट सर्कीट. हांवें एक बारीकसो हॉटेल हांगा चालू केल्लो. आयज एकाक बंद करून हांगाच्यान घरा गेलो तर म्हाका कोणाचो कॉल येयलो की बाबा तुजे शॉपांतून धुवो भायर मारता म्हणून. हांव रोखडो पावलो हांगासर. पावल्या पळयताले ते शॉर्ट सर्कीट जावन म्हाजो फ्रीज तो आनी बाकीचे थोडे बाटले बिटले आहले उदकाचे ते मातशें हें जाला. बाकीचे काय ना शॉर्ट सर्कीट जाला. म्हाका सोमतेच फायर ब्रिगेडाक फोन केले आमी की सोमते ते 2 मिनटांनी पावले हांगासर. पावले आनी तेंच्यांनी हे केले आनी हांव सुद्दां गेलो हांगासर उदीक बिदीक घालून सगळें क्लियर केलां. तशें काय आतां व्हडलें कितकें नुकसान जालें? नुकसानाचें व्हडलें काय ना. म्हाजो एक फ्रीज आहलो बारीक तो पोस्टरा इलेक्ट्रिशियन बोर्ड बीट सगळें गेला. असं व्हडलेशें काय ना. सिलिंडर कितके आहले? सिलिंडर काय ना. आमचो तो यूज करता सिलिंडर कमर्शियल सिलिंडर तेच आहलो. सिलिंडराक काय ना. सिलिंडर आमी बंद करून सुद्दां गेल्ले हांगाच्यान. कामावले सुद्दां आसता ते सगळे बंद बीन करून वयता. पण फ्रीज आमी बंद करिना कित्याक की थंड जावंक जाय न्हू. सॉफ्ट ड्रिंक बिड्रिंक थंड आसूंक जाय म्हणून आमी फ्रीज बंद करून वचूंक ना. एक्चुअली डेलीचेच काम तो आमी फ्रीज चालू करून वयता. एकांक बंद करता परत 4 आमी ओपन करता. व्हडलेशें काय जो हांव हांगा आसलो काम करतालो. धुवर येयलो जाल्यार हांवें पळय जाल्यार तेजे धुवर परत चड भायर येयलो. हांव बेगीन मिटर ऑफ केलो तेजो आनी पाणी मागीर भायर येयलें फ्रिजांतलें अशें उदक. तेन्ना कळ्ळें की बाबा फ्रिजाक उदक पेटलां म्हणून. तेका कॉल केला. मागीर तेका कॉल केलो आमी. ते उगडून पळय जाल्यार ते फ्रीज पेटलेलो आसलो. फायर ब्रिगेड येवन आमी पालयले. तुम्ही असल्यामुळे योग्य टायमाक टायम पावले. कोण तुम्ही बी त्या बाजारात त्या टायमाक असले. कोण पत्रावर तुम्ही असले. तुझ्या खातीर सगळे हे केले सेफ झाले. सारखे लोकांनी उदक मारले मरे. लोकांनी उदक मारलें आणि मागीर फायर ब्रिगेड त्या टायमाक बाजारात नसलो पण सेफ झाले. हे लक्षात घे. व्हडलेशें नुकसान ना. पण एक फ्रीज जो त्याचा आसलो तोय पूर्णपणे जळोन गेल्लो आसा. आणि जेन्ना ही गजाल ओनराक कळटा तेणे 101 कॉल करून फायर ब्रिगेडाक कॉल करून आपयले आणि तात्काळ भितरली फायर ब्रिगेड येवन तेंच्यांनी उजो चड हानिकारक करपाक दिवंक ना आनी उजो पालयलो. शॉप बंद करून आपण घरा कडेन गेल्लो आणि त्याच्या उपरांत ही गजाली घडली आणि ताका कळ्ळा उपरांत ताणें ताबडतोब येवन थंय पळयलें आणि 101 फायर ब्रिगेडाक आपयले आणि नुकसान व्हडली टळी गेली. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.